कॉन्फरन्साक पयले सुवातेर सगळे जे प्रेस हांगा मिडिया आयिल्ले आसा त्यांचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी आजच्या प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर म्हजे वांगडी म्हज्या मतदारसंघातले सगळे म्हजे वांगडी तातूंत आमचो करमळे विलेज पंचायतीचो माजी सरपंच विद्यमान पंच बाब राजेश नायक, तशेंच कृष्णनाथ नायक भाई, तशेंच माजी पंच बाब जुलियो, माजी पंच बाब निकलॉस, म्हजो मित्र बाब मोती चोडणकर, विजू नायक, रुपेश परब. आज ही परिशद घेवपाचें कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आय हॅव रिजायन फ्रॉम द प्रायमरी मेंबरशीप ऑफ ऑल इंडिया तृणमूल काँग्रेस पार्टी आनी एट द सेम टायम एज अ जॉयंट कन्व्हिनर ऑफ गोवा TMC. आतां रेजिग्नेशन दिल्या नंतर खुबशे जाणांच्या मदीं प्रश्न येतलो की हांव रिजायन कित्याक जालो. ताचे पयलीं हांव ज्या वेळार 2021 TMC हांवें जॉयन केली आनी तेजे नंतर हांवें एसेंब्ली इलेक्शन कुमारजुव्यां मतदारसंघांच्यान TMCचेर कॉन्टेस्ट केलें. हांव जिखूंक शकलो ना, पण तेजे नंतर सातत्यान आमी पळयता की खुबशे जे TMCक त्या वेळार लिडर जॉयन जाल्ले वेगळे वेगळे पक्षाचे, जेंच्यांनी वेगळ्या वेगळ्या वाठारांत मतदारसंघान इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्लें, ते खुबशे जाण सोडून गेले. पण हांव त्या वेळार नंतर आज पर्यंत गोवा TMC बरोबर रावलो, कारण की म्हज्या मनान काही गोश्टी आसल्यो की गोंयांत जे वेगळे वेगळे प्रश्न आसा ते तर तेजे सुटावो करतलो आनी गोंयकारां खातीर तर वावर करतलो, काही गोश्टींची गरज आसता. त्या वेळार हांव निवडणूक हारल्या नंतर पक्षान म्हाका नवी कमिटीन जबाबदारी दिली गोवा TMCचो जॉयंट कन्व्हिनर म्हणून, आनी म्हजे बरोबर आनी एक जॉयंट कन्व्हिनर. पयले सुवातेर आय वूड लायक टू थँक ऑल द पार्टी लिडर्स फॉर गिवींग मी द ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क एज अ गोवा स्टेट कन्व्हिनर ऑफ गोवा TMC. तेजे नंतर पक्षाचें काम चालू आसतना आमी वेगळे वेगळे गोंयचे मुद्दे, ते वेगळे वेगळे विशय गोंयच्या हिता खातीर आसले ते मांडपाचो प्रयत्न केलो. आनी तें काम करता आसतना गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या कानोकोपरांत म्हाका भोंवपाची संदी मेळ्ळी आनी ती संदी घेता आसतना एक प्रामाणीकपणान एक पक्षा खातीर काम करप आनी गोंयचे जे खरे मुद्दे आसा, जे गोंयच्या लोकांच्या हितान जे मुद्दे आसा, आनी भारतीय जनता पक्षाचें सरकार जें गोंयची नाशाडी करपाक फुडें सरलेली आसा ते खंय तरी मुद्दे फुडें घेवन ह्या पक्षाचें कार्य करता आसतना म्हाका दिसता प्रत्येक विशयाचेर मुद्दो फुडें काडपाचो आमी प्रयत्न केलो. कालांतरान काही गोश्टी ज्या वेळार तूं एका पदार आसता त्या वेळार हळू हळू तुका काही गोश्टी उगड जाता. आमचे गोंयचें राजकारण तर आमी विचार केलो आज की सगळ्यांचें एकमत आसा, जे विरोधी BJP पक्षाच्या जे विरोधान आहा, BJP पक्षाचे जे गव्हर्नन्स आहा तेजे विरोधान आसा, ते सगळ्यांचें एकमत आसा की विरोधी पक्षां मदीं एकजूट महत्वाची, जे वेगळे वेगळे लिडर आसा. पूण कालांतरान काही गोश्टी म्हाका संशयास्पद दिसपाक लागल्यो आनी तेजी सुरवात खरें म्हणचे जाल्यार ज्या वेळार पार्लमेंट इलेक्शन जालें त्या वेळार नजरे समोर येयलें. कारण त्या वेळार पक्षाची भुमिका आसली की आमी तटस्थ रावप, म्हणजे गोंयचे जे TMCचे पक्षाचो विंग आसा तांच्यांनी तटस्थ रावप, म्हणजे इक्वी डिस्टन्स फ्रॉम काँग्रेस आनी BJP. त्या वेळारूच म्हाका ही भुमिका खंय तरी पक्षाची म्हणजे म्हजे नजर समोर येयल्या नंतर म्हाका खंय तरी संशय निर्माण जालो की वेगळो कितें एजेंडा आसा काय म्हणून कितें हो पक्षाचो. पूण तो विरोध म्हणजे तो पक्षाचो आदेश डावलून त्या वेळार म्हजें पद हांवें रिस्कान घालून हांव उघडपणे इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट दोनूय कडेन नॉर्थ आनी सावथ जो काँग्रेसचे कॅन्डिडेट आसले तांकां हांवें म्हज्या परीन जितको जाता तितको प्रचार केलो, कारण ती काळाची गरज आसली. सी इट वॉज अ नेसेसिटी. कारण काही एक परिस्थिती अशी आसता की आमकां जर BJPक घरा धाडपाक जाय जाल्यार खंय तरी एक कॉमन प्लॅटफॉर्मार आमकां काम करचें पडटलें. आनी त्या खातीर थंयच्यान जे काही गोश्टीची सुरवात जाली म्हाका दिसतालें की हांवें म्हजे संपूर्ण प्रयत्न केले पक्षाच्या लिडरांक सांगपाक की जी
जी पद्दत आसा आमची, आमचो एकमेव एजेंडा आसपाक जाय की टू टार्गेट BJP, नॉट अदर ऑपोजिशन लिडर्स. ज्या दिसा आमी ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाक लागले, which is definitely against my ethics and principles and morals, that time definitely I had to take a call. कालांतरान तुम्ही आज पळयल्या की गोवा TMCचे जे काही फाटल्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स जाले, त्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांव उपस्थित नासलो. त्या प्रेस कॉन्फरन्साक तर तुम्ही पळयत तर पार्टीची इन्स्ट्रक्शनाच आसली की जे ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां क्रिटिसायज कर, तांकां टार्गेट कर. इवन टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपोजिशन लिडर जो राहुल गांधी आसा ताज्या पर्यंत सुद्दां एक आमकां आदेश आसलो की यू हॅव टू टार्गेट दीस ऑपोजिशन लिडर्स. पण हे करता आसतना सर्टन थिंग्स, म्हजे मॉरल्स, म्हजे एथिक्स, म्हजे प्रिंसिपल्स म्हाका परमिशन दिना जाले. आमी ज्या वेळार ऑपोजिशन म्हणून काम करता आसतना वेगळे वेगळे पक्षाचे ऑपोजिशन लिडर ज्या वेळार काम करता, सगळ्यांचो एकमेव उद्देश आसता की BJP हरोवपाचो. आनी ज्या वेळार ऑपोजिशन लिडर लोकल आमच्या गोंयांत आनी ऑपोजिशन लिडर द सेंट्रल, त्या वेळार अशा लिडरांक तर टार्गेट करपाचो तर आमकां आदेश आयलो, त्या वेळार हांवें एक मनान चिंतलें की समथींग इज फिशी. कारण गोंयांत जे आमी आज राजकारण पळयता की सगळ्यांचो एकमेव उद्देश आसपाक जाय की 1 पॉयंट एजेंडा हॅज टू बी अगेन्स्ट BJP. आनी ते करता आसतना म्हज्या परीन हांवें सगळे प्रयत्न केले, पूण ज्या वेळार पक्ष मानिना काही गोश्टी की गोंयच्या हिता खातीर ज्यो काही गोश्टी आमकां करपाक जायो ते सोडून तर ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट करपाची तर भाशा पक्ष करपाक लागलो. हांवें त्या वेळार म्हजे एथिक्स आनी मॉरल्स म्हाका परमिशन दिवं ना की अशें करपाक. आनी त्या वेळार मागीर हांवें म्हजे जे वांगडी आसा, जे म्हज्या मतदारसंघांतले म्हजे खास समर्थक आसा तेंचे कडेन चर्चा केली आनी त्या वेळार एक निर्णय घेतलो की वी शील नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन वीच वील स्प्लीट द वोट्स अगेन्स्ट BJP. कारण आज जसो पक्षाचो आदेश येता की ऑपोजिशन लिडरांक टार्गेट कर, इन्क्लुडींग राहुल गांधी. सी, राहुल गांधी मे बी नॉट माय लीडर ऑफ माय पार्टी, but he is a leader who is taking aggressively against BJP, who is fighting against these communal forces, who is taking tooth and nail against BJP. So त्या लिडराक टार्गेट करपाची जर ज्या वेळार पक्ष भाशा करता, then it is a time for us to take a call. आनी त्या खातीर सगळे जे आमचे म्हजे वांगडी आसले तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन आमी निर्णय घेतलो की पक्षाची तर ही भुमिका आसा. कारण काही वेळार आमकां खबर आसता की पक्षाची भुमिका सामान्य कार्यकर्त्यांक कळना. पक्षाची भुमिका ही सदैव जे पक्षाचे वरिश्ठ आसता, म्हणजे आज आमी गोवा TMCन आमी हेड, जे वरिश्ठ आसता, ज्यांचे हायेस्ट पोजिशन आसता, तांकांच ही पक्षाची भुमिका कळटा. आनी त्या भुमिकेक म्हजो ठाम विरोध आसलो आनी त्या विरोधाक लागून हांवें म्हजें रेजिग्नेशन दिल्लें आसा गोवा TMCक. त्या अनुसरून आज हो प्रेस कॉन्फरन्स हांव तुमकां उद्देशीन करता. तुमकां काही प्रश्न आसले जाल्यार तुमी विचारूं शकता. सी, प्रश्न कितके आसले ते ना, जे आसले सी प्रश्न कसो आसता की काही वेळार हांव ज्या वेळार काम करता आसतना पक्षाचें गोंयभर, त्या वेळार सगळे जाण म्हाका वळखताले की समीर वळवकर गोंयचो TMCचो कन्व्हिनर. सो म्हज्या तोंडांच्यान तर अशें फाल्यां सकाळी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तर टिका करपाची भाशा करपाक लागले. फायनली अ मेसेज वील गो की फाल्यां सकाळी हांगा हो पक्ष BJPक सांबाळपाक येयला काय हेल्प करपाक येयला काय तो मोठो प्रश्न पडटलो, आनी तें म्हाका करपाचें ना. सो त्या खातीर ती पक्षाची भुमिका म्हाका आवडना, म्हणूनच हांवें रिजायन दिला. कारण सी, आय हॅव sacrificed the highest position of my party. I am heading a party as a Goa TMC unit head. So ते करता आसतना I have not seen, sometimes तुझे ethics and principles has to be above your position. कारण आज काय राजकारण ना, आज काय इलेक्शन ना, म्हाका बाबा खंय तरी हें पद सॅक्रिफायस केल्यानंतर खंय मोठें पद मेळ्ळें असोय प्रकार ना. सो माय ethics and principles didn't permit me to do these things.
सो त्या खातीर म्हजो निर्णय जालो की आय शूड क्वीट TMC. आतां ग्रुपान मेसेज येता जाल्यार खंय आसा, रिकॉर्ड खंय आसा? हांवें 2 म्हयने पयलीं प्रेस घेतला. पयर हांवें प्रेस मिडिया एड्रेस केला गोवा TMCचो कन्व्हेनर म्हणून. इट्स अ फेक मेसेज. कारण सी कशें आहा, खंयच्या ती आज कित्याक येयली? आज कित्याक येयली? यू शूड सी दॅट इट्स अ कॉन्स्पिरसी. म्हणजे ज्या वेळार हांवें डिक्लेअर केलें आज पक्ष सोडटा म्हणून, ती आज कित्याक येयली? ती पयलीं येवंक जाय आसली. म्हाका काडल्या जाल्यार पयलीं येवपाक जाय आसली न्ही. सिंपल न्ही लॉजीक. खंयच्याय पार्टीच्या युनिट हेडाक तूं काडटा, इट इज नॉट अ नॉर्मल डिसिजन ऑफ एनी पार्टी. सी खंयच्या कार्यकर्त्याक काडलो जाल्यार ते ओके, आय कॅन अंडरस्टँड. बट अ पार्टी पर्सन हू इज हेडिंग अ पार्टी इन अ स्टेट, ताका ज्या वेळार काडटा इट शूड बी ब्रेकिंग न्यूज न्ही. सिंपल न्ही. See, if you see my press, there will be not a single press which I have addressed against any political leaders of opposition. See, I have माझे पार्टी लिडरांकडे हांवें सगळें डिस्कशन करून I have told them everything. But if they are not in a position to listen, see, my priority is my interest of my state, not my position. So that's the reason I had to take a call. See, आताची सध्याची परिस्थितीन येणारो जो काळ आसतलो, सी फायनली तुका मार्गदर्शन काही तुज्या कार्यकर्त्यांनी जाय पडटा आनी मागीर सगळ्यांचे विचार आयकून एक आमचो निर्णय जातलो. येणारो जो काळान आमी खंय वचपाचें, कितें करपाचें तें येणाऱ्या काळान ठरतलें. सी पॉलिटिकल करियर इज वन पार्ट. सर्टन एथिक्स एंड प्रिंसिपल्स. कारण ज्या वेळार हांव पक्षांक निवडणूक लढिल्ली तेजे नंतर खुबशे लिडर भायर सरले. तांकांय कळलें आसलें त्या वेळार की पॉलिटिकल करियर ना म्हणून. प्रश्न पॉलिटिकल करियराचो ना. प्रश्न की जे तुजो पक्ष, ज्या पक्षाक तूं रिप्रेझेंट करता, तो पक्ष काम करता आसतना तेजो हेल्प म्हणजे पॉझिटिव्हिटी कोणाक जावंक शकता? विरोधी पक्षांक काय सत्तेवयल्या पक्षांक? दॅट इज अ क्वेश्चन न्ही. My political career, it's finally people of Kumarjaya constituency will decide. Because see, इलेक्शनाक जर करपाचें आसलें जाल्यार 3 म्हयने पयलीं करचो आसलो. मतदारसंघाचे लोक ठरयतले न्ही. 100% न्ही. म्हाका मतदारसंघाच्या लोकांनी तर सांगलें की यू कॉन्टेस्ट दीस इलेक्शन, आय वील कॉन्टेस्ट न्ही. सी फायनली इलेक्शन दिस इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप न्ही. फाल्यां सगळी तुजी इच्छा आसली यू कॅन कॉन्टेस्ट. देर इज नो वन कॅन स्टॉप यू कॉन्टेस्टिंग एनी इलेक्शन. एक्झॅक्टली. सी फायनली इट इज अ कॉल फ्रॉम पीपल ऑफ माय कॉन्स्टिट्युएन्सी. दॅट माय पीपल वील डिसायड. म्हजे सपोर्टर, म्हजे हितचिंतक, म्हजे वांगडी, म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकां कडेन चर्चा जाल्यार तो निर्णय जातलो. See, I am talking about all opposition leaders of all opposition parties. It is not one related to one particular party, but instruction ज्या वेळार येता की पर्टिक्युलरली तूं अमक्या लिडराक टार्गेट कर, then I have to open it न्ही. So opposition लिडरांक तर आमी टार्गेट, सी what is the need of the hour today? Are we going to gain something by targeting opposition leaders? No. So need of the hour ki we have to target BJP, who is almost trying to finish Goa. See this prashna kasha asa, I told you, the moment things started after parliament election. These things started after parliament election. ताच्या पयलीं नासले न्ही. कारण you have seen my press addresses previously also. There was nothing against any political party. But things when started, there has to be some end point, nahi? Okay, last few days, Maria, TMC's convener, statement as far as ZP elections are now, की आम्ही 10 ते 12 सीटां पण candidate करतो. तुका दिसता
टीएमसीची परिस्थिती आसा म्हणून तशी म्हाका दिसता सी ज्या मनशान स्टेटमेंट केला ही इज द रायट पर्सन टू आन्सर युअर क्वेश्चन. सी इन पॉलिटिक्स हुएवर मेक्स अ स्टेटमेंट I think he is the right person to answer your question. Sir, you have been in TMC, that's why I'm saying. See, where I was in TMC. Today I have resigned. So I don't feel that I should comment what he has said on the election. I'm not saying what capacity you have on the TMC. That I think they will decide. You don't know. TMC ग्रुपात राहिला मला 3 महिने पहिले काढला म्हणतो मला इट इज नॉट करेक्ट राईट. Definitely. फाटले 2 प्रेस कॉन्फरन्स किती ॲब्सेंट असेल. हांव एबसेंट आसलो कारण द पार्टीज इंस्ट्रक्शन वॉज टू टार्गेट ओपोजिशन लिडर्स वीच आय वॉज अगेन्स्ट. यू हॅड टोल्ड अबाउट दॅट. डेफिनेटली न्ही. सी पार्टीचे इंस्ट्रक्शनूच आसले न्ही. आणि व्हेन वॉज मारियन मेड फुल फ्लेज कन्व्हेनर बिकॉज यू वर जॉइंट कन्व्हेनर. No, Marian is not a convener. We are both joint conveners of Goa TMC. क्लेम्स टू बी कन्व्हेनर. से आता आज क्लेम केन्नाय कोणी करू शकतले न्ही. फाटली 2 मेसेजीपासून तो कन्व्हेनर ना इवन सी बाय मिस्टेक ही मस्ट हॅव पुट दॅट मेसेज कारण म्हज्योय मेसेजी वयताल्यो. सी अर्लियर इफ यू सी माय प्रेस January I had addressed the press. That time also both the names were joint convener. No, he claims to be convener. See आता I don't know about his claim. So maybe म्हाका एक सांगपाक तुका दिसता do you feel like TMC is a board's leader? सी तुम्ही जर आज पळयत न्ही काही गोष्टी सी गोंयची जी जनता आसा पीपल ऑफ गोवा फील दॅट सी एनी पार्टी इन डेमोक्रेटीक सेटअप खंयच्याय पक्षाक येवन निवडणूक लडोवपाचो अधिकार आहा. आतां ती निवडणूक लडयतना देर आर 2 थिंग्स आयदर यू टू वीन ऑर तूं कोणाक तरी जिखपाक आयला. सो लोकांचें आतां जनरल परसेप्शन कितें जालां सी वेन यू आतां फॉर एग्जाम्पल वेन यू स्टार्ट टार्गेटींग ओपोजिशन लिडर्स वीच इज नॉट नीड ऑफ द अवर नॅचरली पार्टी इज गोईंग टू हेल्प हूम इट्स अ क्वेश्चन इट्स आन्सर. See, I am a person with a secular ideology. I believe in ideology. See, that particular was a history. त्या वेळार म्हाका दिसता परिस्थिती तशी आसली. त्या वेळार जी परिस्थिती आसली त्या प्रमाणे काही तुका निर्णय घेवचे पडटा. सो आय डोंट फील की म्हणजे आय हॅव मायंडसेट ऑफ सेक्युलर आयडियोलॉजी. दिस इज वॉट आय एग्री विथ. सी आता सध्या परिस्थिती जी आसा न्ही सी there are so many other parties also who are fighting against BJP. See, there are so many parties which are fighting against BJP. See, I cannot take a call because my people are there, my supporters are there. They will take a call. There is no approach from any political party. It is my individual decision. It is a decision of our team. It is a decision of my supporters. We have to take a call to resign. Samit, to Congress ने काम केला TMC ने काम केला. Do you feel that Congress was secular? Definitely. आणि देशात व्यवस्थित तुम्ही म्हणले तुम्ही मोदींचे आहोत मोदी. आता दिसाली फाटल्या इलेक्शनामध्ये किती झाला मोदी काँग्रेस आणि बीजेपी. तर मोदी नातून आसा बाबा फाल्यां पण सेक्युलर म्हणून मागीर बोलतेच पडत फायट पावता. सो तुझे कितें आसतलें मागीर? See, try to understand one thing. आज खंयच्याय पक्ष जेन्ना तूं हेड करता when you are heading a good position in the party, you are leaving that position for a cause. That people will decide न्ही ह्या पक्षान गेलो त्या पक्षान गेलो. सी फायनली people will take a call during election time. आता हे इलेक्शना खातीर हांवें रेजिग्नेशन दिवना न्ही. इट इज नॉट दॅट की आय एम today resigning and another 3-4 months there are election. After 1.5 years is a big time, ni? Yeah, ZP is there another after 7-8 months. Let us see, ni? I see. Finally, leader हो कोण करता? तुझे मतदारसंघातले जे तुझे वांगडी आसा, तुझे वोटर आसा, ते तुका लीडर करता. सो एक पर्टिक्युलर टायमा प्रमाणे वी विल हॅव टू टेक अ कॉल. That we will see later on. You see, पहिली गोष्ट म्हणजे आता क्वेश्चन ऑफ अलायन्स आणि नॉन अलायन्स विल बी देअर एट द टायम ऑफ इलेक्शन. ते आता हांव ताजेर कमेंट करूंक शकना. आता पहिली म्हणजे वेर विल बी आय एम हेडिंग
म्हजी जर्नी आतां नेक्स्ट कितें आसतली तें म्हजे मतदारसंघांतले म्हजे कार्यकर्ते ठरयतले. सो देन वील टेक अ कॉल. सी आय एम a person with a secular ideology. I will support a party with a secular ideology. Karan, there are so many other parties. There are, except BJP, all are secular parties. Except BJP, all other parties are secular ideology. See, secular ideology has got, all party has got secular ideology. So, हांव तुमचे मनपूर्वक आय रियली थँक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय